गोयचो आदलो फामाद आरजे लेखक आनी कलाकार एकनाथ नायक संवसाराक अंतरलो. आयतारा सकाळी ताका मरण आयलें. एकनाथ जीएमसीत एडमीट आशिल्लो. आयतारा ताच्या कुडीचेर निमणे संस्कार केले. साहित्य मळार एकनाथान बरोच वावर केला. ताका हालींच युवा सृजन पुरस्कारूय मेळिल्लो. एकनाथाच्या रूपान आमी आयज एक बरो कलाकार, बरो संघटक, बरो आरजे आनी एक म्हजो बरो इश्ट आयज गमयला आमी. जाल्यार बरे संघटना बांदून हाडपी, कारण युवा महोत्सव जावं किंवा कसली आमची चळवळ जावं. पयलीं बारीक बारीक नाटकां करताले. एकनाथान एक वेगळी दिशा दाखोवन दिली. म्युजीक करपाक कशें करप तें शिकयलें. आमी भरपूर एकांकिका केल्यो बरोबर. बरो इश्ट ना जालो, एक बरो कलाकार ना जालो. पूण ज्या पद्दतीन तो गेलो ताणें नव्या तरणाट्याक एक देख घालून दिल्या. पूण जगतालेय तशें अशे तरेन सोयरपणान जिवन जगून उपयोग ना. ही नव्या तरणाट्यांनी देख घेवपाक जाय. जेन्ना एकनाथ नायक कलेच्या मळार फुडें येवपाक लागलो तेन्ना म्हाका दिसलें की कोण तरी आमच्या गण्यांतलो कोंकणीच्या मळार, नाटकाच्या मळार येता आनी हाजो म्हाका सदांच आनंद आसता. ताणें जर स्वताचेर नियंत्रण दवरिल्लें जाल्यार ही परिस्थिती येवची नाशिल्ली. कारण हांव ताजो काका कसो करून ताका सदांच सांगतालो. पूण सगळें हाता भायर गेल्लें जेन्ना ताका ऑपरेशन जाल्लें. म्हणून हांव एकनाथाच्या बोंडा निमतान गोंयांतल्या तमाम तरणाटे कलाकारांक अपील करता, मागता की तुमी कलेची सेवा करा, पूण ग्लासाची सेवा करू नाका. सुदैवान सगळे क्षेत्र, नाटक, सिनेमा, अशे तरेची क्षेत्रां ताका उक्ती आशिल्ली. आनी एखाद्या विरान घोडो करची तशे तरेन ह्या क्षेत्रांनी तो परजळटालो. कलाकारांक भान उरूंक जाय की आपूण श्रेश्ठ आसा, आपली कला श्रेश्ठ आसा, किंवा आपल्या कले परस श्रेश्ठ एखादो छंद वा एखादें व्यसन आसूं नये. हे बाबतींत एकनाथ नपयली. तरी सुद्दां ताणें जो कितें वावर केला तो आमकां सगळ्यांकूच मोलादीक स्वरुपाचो ठरला. बाकीच्याचो स्फूर्ती मेळ्ळा ताच्या आत्म्याक हांव आर्गां. वाळपय कुमठोळ वेस्टर्न घाट स्किमी खाला बंधारो बांदला. मात ताचो कांयच फायदो जायना म्हूण थंयचे शेतकार बेजार. 10 हेक्टर वाठारांत शेतकारांच्या शेताक उदक मेळचें म्हूण हो बंधारो बांदिल्लो. अर्दो बंधारो कोसळ्ळा. 7-8 वर्सां भितर बंधारो कोसळ्ळा तो पळयल्यार बांदकाम सारकें ना. गुड्डुलेसांव आसूंये म्हूण शेतकारांक दुबाव. पायपलायनीक म्हूण हाडिल्ली पायपाय लोक आतां फारावंक लागल्यात. स्पेशल रिपोर्ट. वाळपय 70चे कुमठोळ गांवांतलो हो बंधारो. हो बंधारो 10 हेक्टर वाठारांत लोकांच्या शेतांक उदक मेळचें म्हूण वेस्टर्न घाट स्किमी खाला बांदिल्लो. मात ह्या बंधाऱ्याचो शेतकारांक कांयच फायदो जायना. 2008-9 बंधाऱ्याचें बांदकाम केल्लें. बांदकामाक वट्ट 30 लाख खर्च आयिल्लो. सद्याक हो अर्दो बंधारो कोसळून पडला. बंधाऱ्याचें उदक शेतांनी पावचें म्हूण पायपां हाडिल्लीं, मात ती सद्याक अशींच पडल्यात. बंधारो बांदिल्ल्या दिसा सावन खंय केन्ना फुगलोच ना. ह्यो बंधारो बांदला पळय त्या बंधाऱ्याचो न्हू कसलो फायदो ना. तो बांदून तरी काय फायदो. ते बंधारो फुगले पण आमकां उदीक वयर चडटलें आसलें न्हू. तितकी आमची उत्पत्ती वयर सरतली आसली. हो ताका आतां 10-12 वर्सां जाता त्या बंधाऱ्याक. ना आयुश्यभर तरी बंधारो फुगोवंक ना. तेवटेन सगळो कोसळ्ळो न्हू तो. ती सायड सब बंद गेली. ही इतकीच सायड आहा. WRDन हो बंधारो आता तरी सारको करून फुगोवचो म्हूण शेतकार मागतात. आमची मागणी हा म्हणजे ह्यो जर बंधारो तुम्ही सरकारान बांधलेल्या जाल्यार आमकां ह्या माडाक उदीक घेवन आमकां फायदो आसलो न्हू. तुम्ही सरकारान सोय केल्यार आमच्या गरीब धाट्यांक पाणी मेळटलें. जाल्यार आमच्या गरीब धाट्यांक आमकां काय मेळटलें. ह्यो शिमगो आमचो जालो काय ना त्या म्हयन्यात ह्यो बंधारो फुगोवंक जायो. त्या म्हयन्यात फुगयलो मागीर पाणी ताका उरता. मागीर तेंच्यानी ती पायपां जरा माळ खुनी हेली आनी तुजे कडेन काय ना पयस केली आनी तें पायपां बी ना आनी तो बंधारो बी ना. सरकार म्हणजे म्हाका तो बंधारो वयर जाय. फायदो म्हणजे शेतांक पाणी येता ना फुगयल्या नंतर थोडे दीस तरी पाणी पावता. हो बंधारो नाका ते जाग्यार बांदलो. कोणाक दाखोवंक बांदला काय म्हूण शेतकारांक प्रस्न. शेताक लागून बांदलो तरी मी सांगले नाका तो बंधारो थंय बांदूं नाका. थंय काम कांयच जावं उपयोग जावचो ना. तेच्या वयर बांदल्यार मात्र फायदो आसलो. नांवाक बांदलो असो उपयोग कांयच ना. 7-8 वर्सां भितर बंधाऱ्याची दशा पळयल्यार बांदकामांत गुड्डुलासांवाचो दुबाव. पुरू मोडला गेल्या वर्सा. तेंचें बांदकाम काय तरी फेल गेलां. म्हणजे तो ते काय तरी काम तेची सारकी जावंक ना अशें दिसता म्हाका. म्हणून तो मोडलो. WRD म्हणटा वेस्टर्न घाट स्किमी खाला बांदिल्ल्या बंधाऱ्याची जबाबदारी खंय शेतकारांचेर. मात शेतकार मागता आसत जाल्यार खंय तो सारको करपाचो विचार जावं येता. And also it is a very steep, that is constructed very steep, and that is not a storage bandara. It is only diversion scheme. So unless people come forward, unless farmers come forward,
to take water, and if any proposal come from them, then we are ready to do the renovation, repair, or shift the bandara to some other better position after surveying, etc. High velocity, there is some damage, and so many logs are also coming and they are hitting to the bandara. 70 वट्ट 150 बंधारे आसात. तातूंतले 20 ते 25 बंधारे हे पश्चिम घाट स्किमी खाला बांधल्यात. ते स्किमी खालाच बांदिल्लोच हो एक कुमठळचो 30 लाख मोडून बांदिल्लो बंधारो. मात ताचो शेतकारांक बांदीत सावन कांयच फायदो जाल्लो ना. 150 बंधाऱ्यांतलो हो एक. WRDचे असले आनीक कितले कोसळिल्ले बंधारे आसतले शेतकारांक खबर. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. सरकारान मांडवीतले कसिनो 1.5 नॉटिकल मायल ऑफ शोर दर्यांत व्हरचे. कसिनोक लागून मांडवीत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण जाता म्हणून गोवा सुराज पार्टी म्हणटा. शापोरा न्हंयत येता ते शापोरा रिवर फ्रंटा आड आवाज काडपी सगळ्या घटकांक सपोर्ट करतले म्हणून सुराज पार्टीन सांगला. गोवा सुराज पार्टीची आयतारा 3 जुलयाक पणजे मिनेझिस ब्रॅगांचा हॉलांत परिशद जातली. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां आमंत्रण दिता. आमचें कन्वेन्शन आहा 3 तारखेर जुलयाचे मिनेझिस ब्रॅगांचा हॉलांत पणजे 3 ते 6. And through that convention, we are coming out for the first time. The Goa Swaraj Party will want to relocate the floating casinos offshore limit, which is 1 to 1.5 nautical miles, which is the offshore limit, which is off the coast of Goa. And that is our resolve from the start. We support the Tenants Association of Shirley under the name of Taj Singh Khazan Tenants Association. They agitate करतात तिथं तांचे river side has been being developed illegally without no permission and all that. There is a big hangama going there. And this development in Shirley is connected to the floating hotels to be placed in Shapora. Actually, we support the people of Shapora who are agitating against the dredging of Shapora River to place the casinos there. Remove this and put them there. डिचोलीचे सौम्य सालेलकार लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स आणि गिनीस बुक ऑफ रेकॉर्डांत आपलो यंगेस्ट नरेटर म्हणून दावो करता. 5 वर्सां पिरायेच्या सौम्यान आपल्या इमेजिनेशनांतल्यान कांय काणयो तयार केल्यात आनी ताच्या आवय बापायन तितलेच कश्ट घेवन त्यो एकठांय एका पुस्तकांत घालून घेतल्यात. सौम्यान तातली एक काणी आमकां सांगली. हनुमान ब्लेसलेड नसलो ब्लेसलेड असो हनुमान बाळगलो. हनुमानान आमकां सांग सीताक मुदी दिवपाक या म्हणे इथं मुदी आसा. आमी जो काय तेच्या फाटीर बसले तांकां आमी तो आमकां घेवन गेलो सीताक मुदी दिवपाक. सीताक मुदी दिली आनी सगळी लिंगां ती आसली पळय ती जोडली आनी परत हाडली सीताक. चलयेन ते स्टोरीज सांगलेल्यो रातचे न्हिदता आसतना. सो त्यो आमी कितें केल्यो बरोवन काडल्यो. म्हणजे ते एवरी डे सांगत रावले आपल्या मुडा प्रमाणे. आनी त्या म्हणटा ती याद म्हणून एक तरी उरतली म्हणून हांवें म्हटलें तेजें बूक पब्लीश करुया. ताका आवड आसली ना क्रिएटिविटी आसा तेज्यान. सो आमी ती क्रिएटिविटी डेवलप करपा खातीर दवरला कित्याक मायंड डेवलप बरी जाता ते क्रिएटिविटी आसत जाल्यार. टीव्हीचेर जावं हेजेर आपले कॅरेक्टर्स पळयलेले आसा. हनुमानाची स्टोरी ताका खबर आसा जावं आमी सांगलेली आसा ताका हनुमानाची स्टोरी. पूण हितून तेणी हनुमानाची स्टोरी एकदम वेगळ्या तरेनूच प्रेजेंट केल्लेली आसा आपूण इनवॉल्व जावन. ज्यो एक्जिस्टींग ना स्टोरी तेजे ओन टॅलंट यूज करून तेणी आपूण ओन क्रिएशन आहा तेज्यो त्यो स्टोरीज. सो एक्चुली आमी लायब्ररीक आनी सेंट्रल लायब्ररीन कॉन्टेक्ट केल्लो आसा. इन एडिशन सम ऑफ द आमचे फ्रेंड्स आसा ऑल ओवर इंडिया तेंच्यानी थोड्यांनी विकत घेतलेले आसा.
गोवातले थोडे फ्रेंड्स आसा तेंच्यांनी एनकरेजमेंट केल्लेलें आसा म्हणजे सेकेंड आतां प्रेझेंटली वचून ते स्टोरी सांगात आसा सो आमी प्लॅन आसा की सेकेंड एडिशन तेजो काडपाचो प्रेझेंटली लिम्का बूक ऑफ रिकॉर्ड हांकां ऑफिशियली तांकां ईमेल धाडलेलो आसा की आमचे डॉटराचे शी इज द यंगेस्ट नरेटर कम ऑथर फॉर दीस स्टोरी बुक प्रेझेंटली इंडियन जे आसा ते आय थिंक 8 years कितें आसा जे यंगेस्ट वन आसा सो आमी तांकां एप्लाय केल्लेले आसा लिम्का बूक ऑफ रिकॉर्डान पण प्रेझेंटली ह्या वर्सा तेंची कॅटेगरी अवेलेबल ना सो नेक्स्ट इयर वी वील एप्लाय अगेन फॉर द लिम्का बूक ऑफ रिकॉर्ड सो ऑल्सो वील ट्राय फॉर अ गिनीस बूक ऑफ रिकॉर्ड वील सेंड एप्लिकेशन टू देम एंड वील सी वॉट रिस्पॉन्स कितें रिस्पॉन्स तेंचो मेळटा त्या प्रमाणे आमी फुडें प्रोसीड करतले घेऊया एक विराम.